कोंकणींतले डॉन बॉस्को हॉल कोंकणी नाटक सभेचे कथोलिक कोंकणी लोकांचे आनी कला क्षेत्राचें बोव व्हरतें दायज. ह्या हॉलाचेर अभिमान आनी गौरव आसच्या सर्व कोंकणी लोकां थंय आनी धन्यतेची बोगणां आसच्या सर्व कलाकारां थंय कोंकणी नाटक सभेच्या अध्यक्षाचो आनी सर्व संद्यांचो कलतो विनवणेचो उलो. नाटकद्वारे धर्मीक सदन कोंकणी नाटक सभेचें ध्येय वाक्य. ह्या ध्येय वाक्याक जीव भरिल्लो डॉन बॉस्को हॉलान कलेचें फळणें म्हूण नांवाडिल्ल्या कलाकारांक आनी नाटकिस्तांक आसरो दिल्ल्या उदेंतीचें कला केंद्र जावन लोकांमोगाळ जाल्ल्या डॉन बॉस्को हॉलाचें नवीकरणाचें काम आमी आरंभ केलां. नाटक, नाटकुळे, संगीत, गायन, नाच, भाशण असलीं तालंतां आशिल्ल्या भुरग्यांक आनी व्हडांक दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगजगारांक एका वेदीचेर सांगाता हाडिल्ली कीर्त ह्या डॉन बॉस्को हॉलाची. डॉन बॉस्को हॉलाच्या रंगमंचेर इनाम, बहुमान, प्रशस्ती, पुरस्कार आनी सन्मान आपणायिल्लीं फामाद नखेत्रां संवसारभर विस्तारल्यांत. हजार हजार प्रेक्षकांनी आनी विक्षकांनी डॉन बॉस्को हॉलांत कोंकणी मनोरंजनाची रूस साकल्या. कोंकणी नाटक सभेच्या संस्थ्यान डॉन बॉस्को हॉला मारिफात कोंकणी भाशेचो, साहित्याचो, नाटकाचो, पदांचो, धर्मीक आनी नैतीक मौल्यांचो, देण्यांचो आनी कला जिणयेचो निरंतर पोस केला. महान चरित्रां आसच्या डॉन बॉस्को हॉल बळवंत करूंक, नवें रूप दिवंक, तुमच्या धन्यता मनोभावाची उदार दुडवा कुमोक लाभतलो म्हणलो अखंड भरवोसो आमचो. येया आमचे संगी खांद मारा. डॉन बॉस्को हॉल मुखल्या वर्सांनी तुमच्या भुरग्यांची देणी उजवाडावची, कलाजिणी पोशण करचें बलिश्ट रंगमंची जावं दी. तुमची दुडवा कुमोक वा देणगी, your contribution, platinum sponsor, diamond sponsor, golden sponsor, silver sponsor आणि डोनर जावन दिवयेत. कोंकणी नाटक सभेच्या कार्यकारी समितीच्या, आडळते समितीच्या आनी सर्व संद्याच्या तर्फेन हांव फ्राद पौल मेल्विन डिसोजा कपुचिन कोंकणी नाटक सभेचो अध्यक्ष. तुमी संपर्क करियेत श्री लिस्टन डिसोजा कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष, श्री फ्लॉयड डिमेल्लो कोंकणी नाटक सभेचो जराल कार्यदर्शी.